नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवन. दिप्ती नागवेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. 186 पंचायतींची वेंचणूक 10 ऑगस्टाक, निकाल 12 तारखेर. गोंय सरकाराक हायकोर्टान पडल्या उपरांत सांजे निर्णय. पंचायत वेंचणूक आनीक म्हयन्यान फुडें धुकलची म्हूण सरकाराचो अर्ज कोर्टान न्हयकारलो. कोर्टान वेंचणुकेक 45 दीस म्हणल्यार 12 ऑगस्ट मेरेन मुजत दिल्या. आचारसंहिता लागल्यार अधिवेशनात आडमेळी येतली म्हूण सरकार रजाव दितालो. सरकाराचो अर्ज न्हयकारतना हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केला ते अशें. विधानसभा अधिवेशन वा उत्सवा सारकी रजावां धरून संविधान भंग आनीक फुडें चालूंक दवरूंक दिवपाचो ना. वेंचणूक आचारसंहितेक लागून विधानसभा अधिवेशनाचेर मर्यादा येतात हे दाखोवपी एकूय संविधानीक वा कायदेशीर तरतूद आमचे नदरेक हाडून दिल्ली ना. विधानसभा अधिवेशनाक लागून वेंचणुकेक कर्मचारी वर्ग जाय तितलो मेळना हे संविधानीक तरतुदीचे भंगाचेर रजाव जावंक शकना. गोंयच्या 186 पंचायतीच्या इलेक्शनाचो मुद्दो हायकोर्टात आशिल्लो. गोंय सरकारान हे इलेक्शन ड्यू डेट जावन सुद्दां फुडें धुकळिल्ल्यान कांय पार्टी हायकोर्टान गेल्या उपरांत हो मुद्दो कोर्टात चालू आशिल्लो. 28 जुनाक कोर्टाचो एक निर्णय जालो आनी तितून सांगलें की सरकारान 3 दिसां भितर इलेक्शनाची डेट्स नोटिफाय करची आनी 45 डेजा भितर इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करचो म्हणून. तेजे उपरांत सरकारान कोर्टा मुखार मागणी केली की ह्या 11 जुलय ते 12 ऑगस्ट मेरेन असेंब्ली सेशन चालू आसतलें आनी बिझनेस घडोवन हाडपाक असेंब्लीचो बिझनेस चलोवपाक कोड ऑफ कंडक्टा भितर डिफिकल्टी येतली. ह्या खातीर आमकां आनी एक म्हयन्याचो म्हणजे सप्टेंबर पर्यंत वेळ दिवचो अशी मागणी केल्ली. हायकोर्टान ती मागणी मान्य केली ना आनी पयलीं जी ऑर्डर दिल्ली 45 डेजा भितर कंप्लीट करा तीच ऑर्डर आपली दवरली. तेजे खातीर आतां सरकाराक इलेक्शनाच्यो डेट्स जाहीर करच्यो पडल्यो. आतां ज्यो डेट्स सरकारान जाहीर केल्यो त्यो 10 ऑगस्टाक 186 पंचायतीचें इलेक्शन जातलें आनी 12 ऑगस्टाक ह्या इलेक्शनाचें कावंटींग जातलें अश्यो डेट्स आयज सरकारान नोटिफाय केल्या. महाराष्ट्रात बीजेपी शिंदे सेनेचे हिंदुत्ववादी सरकार सत्तेर. मराठा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री. बीजेपीचो मास्टर स्ट्रोक. फडणवीसान सरकारान कडेक रावपाची घोशणा केल्या उपरांत बीजेपीची ताका उपमुख्यमंत्री जावपा वेल्यान निर्देश. शिंदेन सांजे सरकार स्थापणुकेचो दावो केलो आनी सांजे शिंदेचो सोपूतविधी. फडणवीसान शिंदेची मुख्यमंत्री म्हूण घोशणा केली. शिंदे फडणवीसाच्या त्यागाचो उपकारी. मुंबय गुवाहाटी ते गोंयची वारी करीत एकनाथ शिंदेन बंडखोर सेनापती ते मुख्यमंत्रीपद गाठले. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सगळ्यांक शॉक दिवपी गुगली देवेंद्र फडणवीसान घाली. बाळासाहेब ठाकरेचो शिवसैनिक, मराठा एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री. महाराष्ट्रात बीजेपी सेनेचे पक्के हिंदुत्ववादी सरकार. आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील. आणि मला अतिशय आनंद आहे की पुन्हा एकदा हिंदुत्ववादी विचारांचं हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी मांडलेलं हिंदुत्व, भारतीय जनता पार्टी सातत्याने जे हिंदुत्व आणि राष्ट्रीयत्व मांडताय. 5 वर्षाच्या आमच्या कार्यकाळामध्ये ज्या वेगाने महाराष्ट्राचा विकास झाला तो वेग गेल्या 2.5 वर्षात पूर्णपणे संपलेला आहे. आणि मला विश्वास आहे की एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्री पद तेही घेऊ शकले असते संख्याबळानुसार, परंतु त्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवून बाळासाहेबांच्या शिवसैनिकाला या ठिकाणी पाठिंबा दिला. त्याबद्दल मी त्यांना सांजे एकनाथ शिंदेन मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. फडणवीस सरकारात ना म्हूण सांगिल्ले, मात बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डाच्या निर्देशाचेर फडणवीस उपमुख्यमंत्री जालो. घरमंत्री अमित शाहन तशें ट्वीट केले. भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए. मंत्रिमंडळाचो विस्तार खंय रोखडोच. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. फाटली 48 वरां गोंयभर एक सारखो उटंगार. म्हापशा, गिरी आनी खोर्ले वाठारांनी बुट्टी. शेतां भाटां रस्ते उदका पोना. तरी सिजनल मान्सून पावस आज मेरेन खंय 13% उणें. हवामान खात्याचो 4 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट.
3 दीस नुस्तेमारांक शिटकावणी 1 ते 4 जुलय मेरेन पावसाच्या उटंगाराचो अदमास. जुनान गोंयांत 30 इंच पावस. तर वार्षिक आसा गिरीन परत परत त्रास जाता तरी आतां म्हाका दिसता आनीक पावस सुरू जाला म्हणून चड ना बट हो इतलो स्ट्रेचान मातसो त्रास जाता त्या प्रवाशांक मातशें हाची दखल घेवची. ही पंचायत दिसता गिरीची दुसरे हायवे आसा पळय आनी थंय प्रायमरी स्कूल आहा आनी दर वर्सा हांगासर उदीक भरतात शेतां सगळीं भरतात शेतकऱ्यांक शेतां करूंक मेळना आनी दर वर्सा थंयचे कागाळ आसताली की उदीक भरता म्हणा आतां उदीक घालना आतां हे रस्त्याक उदीक घाला अजून उदीक भरपाक सुरू जावंक ना पूण असोच कंटिन्यू पावस पडलो जाल्यार उदक भरतलें भरपूर. म्हापशां बी सकाळीं खोल्ले वाठारांत थोडें उदक भरलें आनी रस्त्या वयल्यान उदक वयतालें आतां तें सगळें उदक देंवल्लें आहा. तशेंच तारी कडेन बी उदक भरलेलें पूण तें सद्या तरी तें देंवलें. हांगासर उदक आतां जाल्यार तरी तें देंवत आहा पूण कंटिन्यू जर पावस पडलो जाल्यार उदक चडटलें. स्टुडंटा खातीर हांव श्यामसुंदर फडते. हॉटमिक्स केल्ल्या पणजेच्या रस्त्यांची 3 म्हयन्यां भितर दशा. PWD अधिकाऱ्यांची चवकशी जावंक जाय म्हूण पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश फुर्योज. गरज पडल्यार खंय विजिलन्स इन्क्वायरी करची. तांणी मुख्यमंत्र्यांक खंय चिटूय बरयल्या. गोंयांत मिनिमम वेज थारावपा विशीं 8 जुलयाक बसका जातली म्हूण श्रममंत्री बाबूश सांगता. सध्या पावस स्टार्ट जाला पणजे कशी सिटी उदकूय भरता खूब कडेन रस्त्यांचें हें जालां तेचेर कितें सांगता. ती रस्ते पळय आमी 3 म्हयने जाल्ले रस्ते केल्ले बिफोर इलेक्शन एक्चुअली रस्ते केल्ले हॉटमिक्स बी सगळे केल्ले आनी हांव नको रस्ते कहे गेले ते हॉटमिक्स म्हणजे एटलीस्ट तरी वर्सां परी उरोंक जाय. हांवें आयज चीफ मिनिस्टराक लेटर बरयल्लें आहा की एक्शन घेवचें म्हणून तेणें ऑफिसरांचेर कित्याक इम्पॉर्टंट कॉन्ट्रॅक्टर सोडूच वी हॅव गॉट नथींग टू डू विथ द कॉन्ट्रॅक्टर. इट इज अल्टिमेटली द ओनर्स इज ऑन द ऑफिसर्स. तुझे JE कोण आहा तेंचेर ओनर्स दे शूड सी द क्वालिटी ऑफ द वर्क विच इज बीन कॅरीड अँड दे शूड बी एक्चुअली ब्लॅकलिस्ट सच कॉन्ट्रॅक्टर्स. बट दिस विल नथिंग इज गोइंग टू हॅपन विदाउट द कनायन्स ऑफ दीस पीपल. So otherwise a vigilant CM should set a vigilance inquiry and letterize केलेले चीफ मिनिस्टर. राज्यात मिनिमम वेजीस थारावपा विशीं बसका खंय 8 जुलयाक जातली. बसके आदीं तो मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो. वेजीस आमची मीटिंग दवरलेली आहा 8 तारीख. सो वी विल टेक अ डिसिजन बेसिकली ऑन द 8th. I have got to before taking any decision I'll be meeting the honorable chief minister to discuss this matter. So I got to take him on board for that. सो मिनिमम वेजीचं डिसिजन 8 तारखे जातलें. चोरून जावंक जाय 8 तारखेर ते दिसा मिटींग आहात. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकार. फुडाराचे गरजे प्रमाण कुशळ मनीसबळ वाडयतले जाल्यार इंजिनियरींग कॉलेज अपग्रेड करची पडटली. ते दिशेन सरकार पावलां मारता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. इंजिनियरींग कॉलेजींत FSAIचे स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर सुरू जाले. हे कबलातीन खंय गोंयाक कुशळ मनीसबळ मेळटले. With the signing of this MOU between the FSAI and Goa College of Engineering, in future we'll get good skilled manpower in the state of Goa. So we had already started the another MOU with the National Plumbing Institute. Day by day, the skilled manpower will develop in the state of Goa. We are signing one more MOU with the construction institutes. At present, the skill development is with me, and as rightly the Menon had asked me for the certification of the courses with the FSI. I think for this course you not required any, as the Goa Engineering College is there. But also still, if you required for the certification course, the HRDF, the Human Resource Development Foundation, which is certified by the government of Goa under the Skill Development Ministry. We are ready to give you the certification course and for the certificate so that you can start in our ITI also. Whenever the manpower, your skilled manpower you required in your fire departments. Okay, for that purpose we can say that those who did this type of courses will give them preference in that type of course. So as the upgradation is happening and the skill development is happening, we want to change the rules and regulations of all the posts also in future. For the younger generation, when they come to know of new things, they will go to some areas because they are not going to be here all the time. 3-4 years down the line, they will be away
whatever you teach them, they will promote wherever they go. And that is why your dedication as a support team in making a curriculum, making all this new, as rightly pointed out, security and fire is hand in hand. And prevention is always better, as we should not lose lives. आता पळया राती उसरायिल्ली खबर. उडपी कर्नाटका हांगा सरजलो वरुण नायक हो आपल्या फ्रेंडा बरोबर गोंयांत फिरो केल्लो. तेन्ना त्यांनी तो गोंयांत रावल्यानंतर आपल्या फ्रेंडा बरोबर मज्जा मस्ती केल्यानंतर खिशातले पैसे जेन्ना संपले तेन्ना आपल्या आईक आणि वडिलांक कॉल करून आपले अपहरण झालं असे सांगले आणि हे अपहरण करते आपल्याकडून 5 लाख रुपये मागता असे सांगले. त्याच्यानंतर घाबरलेले त्यांचे जे आई वडील असले त्यांच्यानी उडपी शहर पोलीस स्टेशनात आपली त्याच्या विरोधात कंप्लेंट दाखल केली की आपल्या भुरग्याचे अपहरण झालं असा म्हणून. त्याच्यानंतर उडपी पोलिसांनी तेजो मोबाईल ट्रॅक करून जेन्ना पणजी पोलिसांच्या मदतीन तेज्यापर्यंत पावले तेन्ना तो पणजी हांगासरल्या कॅसिनोत जुगार खेळता आशिल्लो, आपल्या फ्रेंडा बरोबर मजा मस्ती करता आशिल्लो. या प्रकरणात वरुण नायक एका उडपी पोलिसांनी अटक केली असा. तो सध्या तुरुंगात असा. घेऊया बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. कितलो तेपूस PWDन दिसवड्यार आसा. टेम्पररी स्टेटस मागल्यार कोण काना मनार घेना. कामार पिट्टात. कागाळी घेवन PWD लेबर सोसायटीचे 400 कामदार धरण्यार. मोर्चा काडून फाटीक लागून व्हेरिफिकेशनाची फायल सचिवालयांत पावयल्ली. आता अधिकाऱ्यांक फायलूच मेळना. तरणाट्यांनी खंय सरकाराच्या कॉन्ट्रॅक्ट जॉबाचे भानगडीन पडचे न्ही. फर्स्ट वीक ऑफ जानेवारी तेन्ना पयले आमी रिप्रेझेंटेशन घातलेलें 4 जानेवारी 2022. त्या टायमार इलेक्शन असल्या कारणान तुमचो इश्यू पॉलिटिसायज जातलो म्हणून आमी तांकां मेमोरेंडम दिल्लो आनी आमचे थोडे डिमांड घातलेले. तेन्ना प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर ताणें आमकां आपोवन येयला. ताणें आमकां एश्युरन्स दिल्लें की बाय एप्रील म्हणजे फर्स्ट स्लॉट जो आसा पळय सीनियर एम्प्लॉईजचो तांकां टेम्पररी स्टेटस ग्रांट केलो वयतलो. की आयज पेट्रोल कॉस्ट इतलो वाडलेलो आसा, ट्रॅव्हलिंग कॉस्ट इतलो वाडलेलो आसा की एक एम्प्लॉई ऑल द वे आपल्या घरा कडल्यान एक डिस्टन्स लोकेशनाक वचपाक परवडना. तेन्ना इमिजिएट रिलीफ म्हणून तांकां नियर बाय लोकेशनाक ट्रान्सफर करची. तो एग्री जालो तेन्ना. हॅरेसमेंट जाता थोड्या स्टाफाचो. लेडीज स्टाफाकूय मातशी हॅरेसमेंट जाता. तो फर्स्ट आनी सेकंड आमचो सायमल्टेनियसली व्हेरिफिकेशन जाल्लेलें. जेन्ना डायरेक्टरेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ताणें आमच्या फुड्यान व्हेरिफिकेशन करून फायल प्रोसेस केलेली. बट खंय ना खंय सेक्रेटरिएटान जी फायल 4 एप्रिलाक पावली पळय ती लास्ट वीक पर्यंत थंयच उरलेली. ते कोणाक खबर नाशिल्ली की फायल खंय मूव जाता आनी खंय कितें आसा. लास्ट मागीर कोणूच आमकां रिप्लाय दिना म्हणून आमकां स्वता सेक्रेटरिएटान वचून ती फायल ट्रेस करची पडली. 7 पे मागना ते फक्त टेम्पररी स्टेटस मागता. 4 जानेवारी 2022 मोर्चा काडलो म्हणून आतां खंय तरी सेक्रेटरिएटान पावल्या. आनी म्हाजी कळकळीची विनंती आसा आमच्या गोंयच्या युवकां कडेन की हे कॉन्ट्रॅक्च्युअल जेन्ना वेकन्सीज काडटा पळय प्लीज तुमी एप्लाय करनाकात. अशेंच तुमकां छळटले. गोंयान अडचण सांगिल्ल्यान नॅशनल गेम्साचे येजमानपण गुजराताक. सप्टेंबर ऑक्टोबरांत गुजरातांत नॅशनल गेम्स भारतीय ऑलिंपिक संघटनेन घोशणा केल्या. एक रजाव दिवन फाटली 7-8 वर्सां जाली गोंयच्यो नॅशनल गेम्स फुडें धुकलीत आसात. केंद्रान फंडिंग करूनय इन्फ्रास्ट्रक्चर धड उबेच जायना. हे खेपे परत अर्धकच्च्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचे रजाव. कारवारा सायन बोर्डाचेर आता कोंकणी कन्नड वाद तापल्या उपरांत नगरपालिकेन निमाणे कन्नड कोंकणीचो थाराव घेतलो. रस्त्यांची नांवां दाखोवपी बोर्डांचेर आता कन्नडा बरोबर कोंकणी आसतली. नगरपालिकेचो एकमतान थाराव. कर्नाटक रक्षण वेदिकेवाल्यांनी कारवारा रस्त्यांची नांवां दाखोवपी बोर्डांचेर कोंकणी काळे फासल्या उपरांत इश्यू तापिल्लो. कारवार नगरपालिकेची बैठक झाली. या बैठकीत कारवार नगरपालिका क्षेत्रात कन्नड बरोबर कोंकणी भाषेतही फलक लावपाचो ठराव सर्वांच्या संमतीन घेतलो. हो ठराव आता राज्य सरकाराक धाडून दिवचो आसा. तेच्यानंतर राज्य सरकार कितें निर्णय घेता ते पाहून फुडील भूमिका नगरपालिका ठरयतली. तशेंच कारवार भागात बहुसंख्येन कोंकणी भाशीक आसात. तेका लागून कन्नड बरोबर कोंकणी भाशेकही हितून मोठें म्हत्व आसा. तेका लागून जे कोंकणी भाशेक जे फलक लायिल्ले भाशेन फलक लायिल्ले त्या फलकांका जे काळेप आशिल्ले तेंची आज जाल्ल्या बैठकीत निशेध केल्लो आसा.
तसेच लोकांका कळपा खातीर इंग्लिशात फलक लावण्यापेक्षा देवनागरी भाशेत कोंकणीत फलक लायल्यार अगदी उत्तम आसा अशें ह्या वेळाचेर नगरसेवकान सूचित केल्लें आसा. कन्नड जिल्ह्यांत उर्दू आड वाजले. कन्नड आड भायल्या भाशेचे वादाच्यो दिशी नव्यो केशी. कारवाराक कोंकणीचो वाद जालो, उपरांत बंगुरांत हिंदीचो. आता भटकळ पालिका इमारतीचेर उर्दून बोर्ड लायला म्हूण हिंदू आनी मुस्लीम संघटनांचो वाद. पालिके भायर बोवाळ. निमाणे पोलीस फोर्स घालचो पडलो. त्या वाठारांत मुसलमान लोकवस्ती चड. कोंकणी विरुद्ध कन्नड असो वाद सुरू असतानाच भटकळातही उर्दू विरुद्ध कन्नड असो वाद सुरू झाला असा. भटकळच्या कन्नड आणि हिंदू संघटनांनी भटकळ म्युनिसिपालिटी इमारतीचेर जो कन्नड इंग्लिश बरोबर उर्दू भाशेचो बोर्ड असा तो उर्दू भाशेतलो बोर्ड हटोवपाची मागणी केल्ली असा. तेच्या खातीर तेंच्यांनी हे म्युनिसिपालिटीचेर मोर्चाही काडिल्लो. मात्र तेच्या नंतर त्याच टायमाचेर मुस्लीम भाशिकांनी ही मुस्लीम धर्मियांनी ही थंय तेच्या विरोधात स्ट्रायक केले. मात्र त्या वेळाचेर दोन्ही संघटना आसा ती एकमेकाक आमने सामने येयले. तेन्ना वाद जावपाची शक्यता आसली. मात्र पुलिसांनी मध्यस्थी करून हो वाद मिटयला. सध्या हे प्रकरण कारवार डीसी कडेन पावले असून तेंच्यांनी मध्यस्थी करून सध्या हे प्रकरण थंडल्ले आसा. गोयचे विधानसभा कामकाजाचे पोरणे डॉक्युमेंट व्यवस्थीत आसा. तांचे डिजिटायझेशन चल्ला. सभापती तवडकरान खुलासो केला. मुख्यमंत्र्यांक कोणे तरी चुकीची म्हायती दिल्या. ताका लागून तांचे डॉक्युमेंटा विशीं वक्तव्य चुकला म्हूण तवडकार उलयलो. विधानसभा कामकाजाचे पोरणे डॉक्युमेंट गायब म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्ल्यान बोवाळ पडिल्लो. सगळे रिकॉर्ड डिजिटलायज जावचे, सगळ्यो सीडी बिडी सगळ्यो रिकॉर्डाचेर उरचे, म्हणजे जेणे करून इन फ्युचर फॉर द यंग जनरेशन एमएलएज तांच्या खातीर ते पळोवपाक रेफरन्सीस मेळचे. बट व्हेरी सॉरी टू से हांगासल्यान थंय असेंब्ली जेन्ना शिफ्ट जाली तेन्ना तेंच्यांनी रिकॉर्डूच नश्ट करून उडयले. खंयचेच रिकॉर्ड ना. म्हाका आयकूनय वायट दिसलें की कोणी तरी सांगलें की ते उडय म्हणून काडून उडयपाक गरज ना तेजी म्हणून. म्हणजे आज जर तुम्ही भाऊसाहेब बांदोडकरांचें जर एखादें भाशण आयकतले, म्हणजे एक्स मिनिस्टर ऑफ काशीनाथ जल्मी, वन ऑफ द बेस्ट लेजिस्लेचर जे जावन गेले, हांचे जर आमी भाशण आयकतले आसत तर ते रिकॉर्ड आमचे कडेन अवेलेबल ना. खरें हें आसपाक जाय आसलें आनी हाऊस स्पीकर आशिल्लो तेन्ना हांवें सगळें हें प्रिजर्व करचें हाचे खातीर प्रयत्नय केल्लो. बट व्हेरी सॉरी, म्हणजे कोणी आनी कित्याक केलें म्हाका खबर ना. कोणी आनी कित्याक केलें म्हाका खबर ना. पयर सेम स्टेटमेंट करतकच हांवें म्हज्या स्टाफाक जे कोण हँडल करणारे आसा म्हणजे सेक्रेटरी ऑफिस कडेन हांचे कडेन हांवें मिटींग घेतली आनी म्हाका मिटींग घेतकच लक्षांत आयलें की CMाक कोणी तरी म्हणजे केन्ना तरी एखादो विशय सांगला आसूं येता ताजे तकल्यान उरूं येता आनी त्यामुळे ताणें तो स्टेटमेंट केला आसूं येता. म्हाका दिसता सगळे स्टेटमेंट हें आसा न्ही रिकॉर्ड जे आसा ते पूर्णपणे सारके आसा की जाय जाल्यार आमकां सगळ्यांक आतां हे सगळें ओपन दवरचें आसा. त्यामुळे तसो त्या रिकॉर्डाच्या संदर्भात कोणी बाकीच्या ज्या तरेचे प्रेस किंवा बाकीचे काही विशय करता पळय त्यामुळे कोणी तितलो एक्सायटेड जावपाची आवश्यकता ना अशें म्हाका दिसता. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.